मोरजे वाठारांतल्या खेळां मैदानाची वायट परिस्थिती आसा, ताका लागून दुरुस्ती करपाची गरज आसा अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। बेरेस्तारा खेळां मंत्री गोविंद गावडेन मोरजे वाठारांतल्या खेळां मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वाठारांतल्या सगळ्या मैदानांची पळोवणी जातली आनी बेगोबेग दुरुस्तीय जातली अशेंय ताणें सांगलें। हे मतदारसंघान मांद्रेच्या मतदारसंघान जे ग्राउंड्स जे आसात ताची खंय तरी अपग्रेडेशन करपाक जाय आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज मोरजी विलेज पंचायतीच्या भागांत आज हो ग्राउंड पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो आसा। खरें म्हळ्यार ही एससीजीनूच ग्राउंड बांदिल्लो आशिल्लो, पण ताजी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार थंय बसपाची तशी कांय ना आणि म्हणूनच असो तरेचो एक चर्चे केल्या नंतर एक निर्णय आमी घेतिल्लो आसा। एज इट इज हांवूय हो ग्राउंड जो आसा तो एज पर स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशना भितर बसता काय कितें हो एक पयलो एक गोश्ट आसा। पण हांवें म्हजे इंजिनियराक डायरेक्शन्स दिल्ले आसात की ताजे स्टँडर्ड किंवा एटलिस्ट जे प्ले फील्ड जो आसा तो एज पर तुमी स्टँडर्ड करचो आणि हो जो एंटायर जो स्टँड आज बांदिल्लो आसा तो टोटल डिटेरियोरेटेड कंडिशनान आसा। फाल्यां सकाळी कसली आपत्कालीन परिस्थितीन कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार वी शूड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, म्हणूनच ताजेर एक स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचें। त्याच प्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचे पेक्षा दोळ्यांनी नेकेड आयडान ते सांगता की बाबा हाजेर आमी कांय करपाक शकना आणि म्हणूनच ते रिस्टोर करपाक वयच्या पेक्षा म्हाका दिसता एंटायर स्टँड आमी नवो जर गेलो जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत भितर खूब हें जातलें आणि म्हणूनच म्हज्या इंजिनियराक हांवें सांगिल्लें आसात की दोन ऑप्शन आसा आमचे कडेन। एक तर रिस्टोर करपाचें, पळोवपाची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कितली आसा ती, आणि ना जाल्यार टोटल डेमोलिशिंग करून ताका परत आमी रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें।